Matew, जेजू पिलाता मुखार. चॅप्टर 27. दीस उजवाडना फुडें सगळ्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी जेजूचो जीव काडूंक लावचो म्हूण थाराव घेतलो. तांणी ताका बांदलो आनी व्हरून पिलात राजपालाच्या हातांत घालो. जुडास गोळ घेता. जेजूक फर्मोण मारलोलें पळोवन ताचो घात घेतलोलो त्या जुडासान अंतस्करणाचो किडो ताका खावंक लागलो देखून रुपयाचे 30 नाणे मुखेल याज्ञिकांक आनी जाणट्यांक पोत्तून दिले आनी म्हणलें, निरअपराधी रोगताचो घात घेवन हांवें पातक केलें. ताणें म्हणलें, तें आमकां कित्याक पडलां? तुजें तूंच पळय. ताणें ते रुपयाचे नाणें देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांत आपटून उडयले आनी वचून गोळ घेतलो. मुखेल याज्ञिकांनी ते नाणें काडून म्हणलें, ते देव मंदिराच्या भांडारांत घालूं न्हय, तें रोगताचें मोल. आनी थाराव घेवंक परदेशांक पुरूंक त्या पयशांनी तांणी कुंभाराचें एक भाट विकतें घेतलें. त्या कारणाक लागून ते सुवातेक आज पर्यान हाकेलदामा म्हणजे रोगताचें भाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना देवान जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें तें खरें जालें आनी तांणी रुपयाचे 30 नाणें घेतले हेंच इस्रायेलाच्या लोकां मदें मनशाक दिवचें थारायलोलें मोल आनी सर्वेस्परान म्हाका हुकूम घाल्लोल्या त्या प्रमाणें कुंभाराच्या भाटाक ते मोडले. पिलात जेजूची चवकशी कोत्ता. मागीर जेजूक राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, जुडेवांचो राजा तूं? जेजून ताका म्हणलें, अशें तूं सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर आड घाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो गवायो तुजेर आड ते दितात त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. जेजूक मन्नाचें फर्मोण मारतात. दर उत्सवाच्या समयार खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो सगळ्यांचे वळखीचो एक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जाल्ल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक वो क्रिस्त? म्हणटात त्या जेजूक. नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातांत घाल्ला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल निती सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पोतिनीन अशें ताका सांगूंक धाडलें, त्या प्रमाणीक मनशाचे भानगडेंत तूं पडूं नाका. म्हाका ताचें सोपण पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मन्नाचें फर्मोण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिल्ली तुमकां जाय? असो राजपालान उलोवन तांकां विचार केलो तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगळ्यांनी जबाब दिलो, ताका खुसार मार. ताणें विचारलें, तर वायट ताणें कितें केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलीं, ताका खुसार मार. तेन्ना उलोवन कांयच फायदो ना, पूण ओदीक उचांबळाय वाडटा म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावून लोकां उजीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रोगता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना. ही जबाबदारी तुमची आनी आख्खे पोरजेन पोत्तीपाल केलो. ताचें रोगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडूं. तेन्ना तांणी मागलोलें तशें ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरबोंड दिवन खुसार मारूंक ताचे आधीन केलो. सैनीक जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवतीं सगळी पलटण एकठांय केली.
ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवंत्रण घाल्लें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घाल्लो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. ताचे थिंपी उडोवंक लागले आनी बोडी काडून घेवन ती ताचे तकलेर मारूंक लागले. ताचीं खेबाडां केल्या उपरांत तांणी तें धाकटें आवरण काडलें आनी नव्यान ताका ताची खाशा वस्त्रां घालीं आनी खुस्सार मारूंक ते ताका घेवन गेले. जेजूक खुस्सार मारतात. भायर सोदतोच सिमांव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस वाहूंक वेटीक धरलो. गोलगोथा म्हणलोल्या जाग्यार म्हणजे कोट्याच्या जाग्यार पावतोच तांणी सोऱ्यांत पींट मिसळून ताका पिवंक दिलें, पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुस्सार मारल्या उपरांत तांणी सत्ती घालून ताचीं वस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका राखूंक लावले. ताच्या माथ्या वयर ताचो गुन्यांव असो बरोवन घाल्लो, हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगां पुंडांकय खुस्सार मारले, एकाक उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेन्ना येतो वेतो लोक आपली तकली आलयत जेजूच्यो किण्ण्यो करून म्हणटालो, देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय तो तूं न्हू रे? तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी खुस्सा वेलो देंव आतां. तेच परी धर्मशास्त्र्यां आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल यादनीकूय ताची निंदा करूंक म्हणटाले. दुसऱ्यांक सोडयलीं तांणी हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय, तर ताका आतां खुस्सा वेलो देंवन दी आनी तेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरतल्यो. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो, आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच हाका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर खुस्सार मारलोले ते पुंडूय ताच्यो चेश्टायो कोत्ताले. जेजूचें मरण. दनपार थावन 3 वाजो पर्यान सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हें आयकून थंय आसलोल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो एलिजाक उलो मारता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबें हाडलें आनी तें शिरक्यांत बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताणें जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलायजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण आनी एक पावट व्हडल्यान आड्डून जेजून प्राण सोडलो. तेन्ना देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्यांचो पड्डो वयर थावन सकयल दोशीन पिजलो. भुंय कांपली, खडपां फुटलीं, समाधी उक्त्यो जाल्यो आनी जायत्या मेलोल्या धर्मवंत मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तीं आपल्या समाधींतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेलीं आनी सोबार जाणांक दिश्टी पडलीं. भुंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन षटपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखताले ते जबर भिवन म्हणूंक पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत आसलो. जेजूची सेवा चाकरी करून गालिल्यांक थावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो सोबार बायलो थंय आसल्यो आनी पेल्यान रावन हें सगळें पळयताल्यो. तांचे भितर मागदालाची मारिया, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. जेजूचें निखिपिणें. सांज जाल्या उपरांत जुजे नांवाचो आरिमेत्तियाचो एक गिरेस्त मनीस आयलो. तोय जेजूचो शीस आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. तेन्ना पिलातान ती कूड दिवंक लायली. कूड घेवन जुजेन ती एके नितळ ओलीन गुठलायली आनी खडपांत कातरून केल्ले आपले नवे समाधींत ती निखिपिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर घुंवडावन हाडली आनी समाधीच्या दाराक ती लावन आपूण गेलो.
मागदालाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधी मुखार बसून रावल्यो. समाधीची राखण करात. दुसऱ्या दिसा म्हणजे तोरयेच्या दिसा उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव एकठांय जावन पिलातास अशें गेले. तांणी म्हणलें, श्रेस्त राजपाला त्या फोटिंगान जिवो आसतना अशें सांगलां म्हूण आमकां उगडास आसा. 3 दीस जातोच हांव नव्यान जिवंत जातलों. म्हणटोच तिसरो दीस पर्यंत समाधी बरी करून राखूंक लाय, नाजाल्यार ताचे शीस घडयेक येवन ताका चोरयां व्हरतीत आनी लोकांक सांगीत तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. ही निमाणी फोटोवणी आदीं जावन गेलां ताचे परस अदीक पाश जातली. पिलातान तांकां सांगलें, हे पळे राखणदार आसात, तर वचात आनी तुमकां तांगता ते भाशेन राखण करात. थंयसरले ते भायर सरले आनी फातरीक शिक्को मारून आनी राखणदाराचो पारो दवरून समाधी घट करून गेले. देवाचें उतर हें